हांव घातलो. बुधवारा उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान चिंबला युनिटी मॉलाचो बांदकाम परवानो रद्द केलो. न्यायालयान पर्यटन उदरगत महामंडळाक दिल्लो परवानो तशेंच पंचायत उपसंचालकाक आनी बीडीओ हांणी दिल्ले संबंदीत आदेश लेगीत रद्द केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. सध्या चिंबलकरांनी ह्या प्रकरणात थाकाय उक्तायल्ली आसा. एअर क्वॉलिटी इंडेक्साचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसात. पर्यावरण खाते तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वांगडा मेळून प्रदूषण नियंत्रणा खातीर गरजेचे उपाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जानेवारी 2026च्या पयल्या सप्तकात पणजे, पर्वरी, म्हापशा आनी बांबोळेचो एअर क्वॉलिटी इंडेक्स 163 ते 178 मदीं पावलो. हाका लागून भलायकेचो प्रश्न उप्र आशिल्लो. हाका अनियंत्रीत शारीकरण, येरादारी आनी बांदकाम जबाबदार आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमोवान झिरो हावारात हवेच्या प्रदुशणा विशीं हुस्को उक्तायल्लो. ताचेर मुख्यमंत्र्यान अशी जाप दिली. एअर क्वॉलिटी इंडेक्साचेर आमी बारीकसाणेन नदर दवरून आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा हें कोणूच न्हयकारूंक शकना. फक्त जागृताय निर्माण करून गुन्यांवकाचें प्रमाण जें आसा तें उणें जावचें ना. वाडट्या गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक खंयची पावलां उबारतले असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें सभाघरांत केल्लो. देशांतल्या हेर वाठारांनी दुचाकी चलोवप्यांसयत दुचाकीच्या फाटल्यान बसप्यान लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा. मात गोंयांत फक्त दुचाकी चलोवप्यांनूच हेल्मेट घालपाचो नेम कित्याक लागू केला अशें साबार प्रश्न आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें सभाघरांत विचारले. येरादारी खात्यान गोंयांत घडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दुचाकी चलोवप्यां सयत फाटल्यान बशिल्ल्यान लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचें अशें परिपत्रक जारी केलां. एएनसीन 2025 सगळ्यांत चड 163 ड्रग्साची प्रकरणां नोंद करून 212 जाणांक अटक केल्या. सांकवाळचे बीट स्पिलांनी तशेंच घडपी घडणुकांनी सखोल चवकशी करपाचो आदेश दिला. रस्ते हॉटमिक्स करच्या पयलीं संबंदीत खात्या कडेन समन्वय आसप सक्तीचें आसा. अभियंत्यान तशें करूंक ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातली. तशेंच PWDच्या मुख्य अभियंत्याच्या फुडारपणा खाला संबंदीत खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करतले अशी जाप PWD मंत्री दिगंबर कामतीन दिली. हॉटमिक्स केल्ले रस्ते खणटात हाका जबाबदार कोण अशें आमदार दाजी साळकरान विचारिल्ले. आयज रस्ते हॉटमिक्स केले जाल्यार फाल्यां जाय ते जाग्यांचेर कोणूय येतात आनी रस्ते खणटात हाका जबाबदार कोण असो प्रश्न वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान केल्लो. तशेंच रस्तो खणपा खातीर सिंगल विंडो सिस्टमाची मागणी केली. हॉटमिक्स करचे पयलीं रस्ते संबंदीत खात्या कडेन समन्वय करप सक्तीचें आसा. अभियंत्यान तशें केलें ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातली. तशेंच PWDच्या मुख्य अभियंत्याच्या फुडारपणा खाला संबंदीत खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करतले. आपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायकान आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी विएगासाक तेंको दीत भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. भारताच्या स्वतंत्र संघर्शात RSSची कसलीच भुमिका नाशिल्ली अशें ताणें म्हटलें. सभाघरांत वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीक कितें सांगचें आनी कितें सांगचें न्हय हें सांगपाक मुख्यमंत्र्याक कसलोच अधिकार ना. आमदारांक आपले विचार उक्तावपा खातीर कायदेशीर विशेष अधिकार आसा अशें आपाचे गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायकान म्हटलें. बेतोडा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या बायपासार ह्यान आदी लेगीत जीव घेणे अपघात घडल्यात आनी आतां हांगा रेलिंग अर्दकुटी सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्या. ह्या रस्त्या कुशीक आदींच बेकायदेशीर वावर वाडला असो आरोप थळाव्यांनी केला. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या रेलिंगाचे मुद्दाम अर्दकुटे काम सोडला काय कितें अशें थळावे विचारतात.
आदींच बेतोडा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या ह्या बायपासाचेर जीवघेणे अपघात घडल्यात आनी आतां हांगासर रेलिंग अर्दकुटे सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी काळजी उक्तायिल्ली आसा। ह्या रस्त्या कुशीक आदींच खंय बेकायदेशीर वावर वाडिल्लो आसा। लोक हांगासर बेकायदेशीर धंदे करतात। ताका लागून बेगिनांतले बेगीन हे अर्दे सोडिल्ले रेलिंग जे आसा ते पूर्ण करून रस्तो बंद करचो, जाका लागून हांगासर जे बेकायदेशीर घडणुक्यो घडटात तेचेर आळबंद येतलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें। राज्यांत चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा। बुधवारा मडगांव मालभाट वाठारांत एका दुकानांतल्यान पयशे चोरपाचो यत्न एकल्याक म्हारग पडलो। लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हो मनीस एका दुकानांत रिगून भीक मागपाक लागलो। त्याच वेळार ताणें थंयचे पयशे घेवन पळपाचो यत्न केलो, मात लोकांच्या शिटूकसाणेक लागून तांकां रोखडेच ह्या चोरांक धरपाक येस आयले आनी तांकां चोराक धरून लोकांनी तांकां पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो। पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। मडगांव मालभाट वाठारांत हो चोरयेचो यत्न फसलो। भीक मागपाक आयिल्ल्याचें नाटक करीत हांच्यांनी दुकानांतले पयशे फारोवपाचो यत्न केलो, मात्र कांय लोकांनी ह्या भीक मागप्यांक धरलो आनी पुलिसांचा हवालीन केलो। राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा। सरपळी फारोवपाच्या प्रकरणांत मडगांव पुलिशेन हावेरी कर्नाटकांतल्या अब्दुल घानी ह्या दुबाविताक अटक केली। ताका JMFC कोर्टांत 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। मजगतीं बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्यान पुलिशेन मोहम्मद अशरफ ह्या दुबाविताक अटक केल्या। ताचे कडल्यान 96,500 रुपयाचो 956 ग्राम गांजा लेगीत जप्त केला। गोंयांत सध्या चोरयेच्यो आनी गुन्यांवकारी घडणुक्यो वाडत आसा। सरपळी फारोवपाच्या प्रकरणांत मडगांव पुलिशेन एकट्याक धरलो जाल्यार गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणांत लेगीत एकट्याक धरिल्लो आसा। बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्यान पुलिशेन मोहम्मद अशरफ ह्या एका दुबाविताक अटक केल्या आनी ताचे कडल्यान 96,500 रुपयाचो 956 ग्राम गांजा जप्त केला। सुमार ह्या गांजाची रेट जी आसा ती 1 लाखाचेर पावता। दिवचल आनी वाळवंटी न्हंयेचें पयलीं सर्वेक्षण करतले। ह्या वाठारांत आपूण भेट दितलो आनी उपरांत न्हंयांतलो गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात जातली अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलां। मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या ह्या प्रश्नाक जाप दिली। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं न्हंयेंतलो गाळ काडपाचेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान प्रेमेंद्र शेट हाणें ह्या विशीं प्रश्न विचारिल्लो। तशेंच मये मतदारसंघांतल्या 113 कामांतलीं 80% कामां पुराय केल्यात। 20% जी कामां उरल्यात ती लेगीत येता ते मे म्हयन्यांत पुराय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। अडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें। मरण येवप्यांक रोमियो लेन क्लबाच्या धन्यान दरेकी 2 कोटी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 25 लाख दिवचे अशें मायकल लोबोचें म्हणणें। अडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें। मरण येवप्याक रोमियो लेन क्लबाच्या धन्यांनी दर 2 कोटी रुपया लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात।
राज्यात चोरयेच्या घडणुकांसयत गुन्यांवकारी घडणुकांनी लेगीत वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा। पर्रा वाठारांत फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें पर्राच्या थळाव्यांचें म्हणणें। पर्रा वाठारांत दिसपट्ट्यो चोरयेच्यो घडणुको पळोवन थळावे भयभीत जाल्ले आसा। भाटीवाड्यार चोरांनी एक बंद घर फोडून घरांतल्या सामानांचेर हात साफ केलो। पर्रा चोरयेच्यो घडणुको घडत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर लेगीत लोकांक प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्लो आसा। तशेंच आयज हांगा जाल्यार फाल्यां खंय चोरी जातली असोय प्रश्न थळाव्यांक सतयता। अशें भयाचें वातावरण सध्या पर्रा वाठारांत निर्माण जाला। लोकां मदीं हे चोरयेचे भंय निर्माण जाल्ले आसा। राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडिल्ल्यो आसतना दिसपट्टे हे चोरयेच्या घडणुकेंचेर आतां लोक हुस्को उक्तायतात। सरकारी खात्यांतल्या क श्रेणींतलीं पदां भरपा खातीर राज्य कर्मचारी भरती आयोगान सुरवाती सावन आतां मेरेन घेतिल्ल्या परिक्षेंतल्या सरकारी नोकरे खातीर वट्ट 753 नोकऱ्यां खातीर पात्रताय मेळयल्या। हातूंतले 225 जाणांक नोकरी मेळ्ळ्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक जाप दितना सांगली। सरकारी खात्यांतल्या क श्रेणींतलीं पदां भरपा खातीर राज्य कर्मचारी भरती आयोगान सुरवाती सावन आतां मेरेन घेतिल्ल्या परिक्षेंतल्यान सरकारी नोकरे खातीर वट्ट 753 नोकऱ्यां खातीर पात्रताय मेळिल्ली आसा। हातूंतले 225 जाणांक नोकरी मेळिल्ली आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। बेतोडा पंचायत वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ली रेलिंग जी आसा ती अर्दकुटी साणिल्ल्यान हांगासर लोकांनी प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्लो आसा। बेतोडा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या ह्या बायपासाचेर जीवघेणे अपघात लेगीत घडल्यात। ताका लागून हांगासर ही रेलिंग जी अर्दकुटी साणल्या ती बेगोबेग बसोवची अशी मागणी लोकांनी केला। त्याच बरोबर हांगा बेकायदेशीर धंदे लेगीत कांय जाण करतात, ताका लागून थळाव्यांक हुस्को पडिल्लो आसा। ही रेलिंग बसोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। रस्त्या कुशीक अपघातूय घडटात आनी हांगासल्यान लोकांक त्रास जाल्ल्या कारणात ही रेलिंग जी आसा ती अर्दकुटी साणिल्ल्यान हांगासर लोक कचरोय उडयतात आनी नाका जाल्ले धंदेय करतात। ताका लागून हांगासर ही रेलिंग बसोवची अशी मागणी लोकांनी केल्या। मोरजी मर्डीवाड्यार रानवटी जनावरांनी रोयिल्ल्या भाजीपाल्याची नाशाडी केली आनी ताका लागून शेतकान रुपाली शेटगांवकार हाणें हाचेर दुख्ख उक्तायल्लें आसा। फाटले सुमार 3 म्हयने जाले आपूण हांगासर भाजी रोयता आनी आपलो घराबो जो आसा तो चलोवपाक ती यत्न करता, मात्र रानवटी जनावरांनी आपल्या तोंडांतलो घास ओडून व्हेला। सरकारान कितें तरी आपल्याक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या शेतकांनी केलेली आसा। रानटी जनावरांनी आपल्या भाजीपाल्याची नाशाडी केल्या अशें शेतकांनीचें म्हणणें। मोरजी मर्डीवाड्याच्या रानवटी जनावरांनी ह्या रोयिल्ल्या भाज्यांची नाशाडी केली आनी शेतकान रुपाली शेटगांवकार हाका बरेंच लुकसाण जालां। ताका लागून तेणी दुख्ख उक्तायलें। आपल्याक कितें तरी लुकसाण भरपाय सरकारान दिवची अशी मागणी तेणें केल्या। मडगांवच्या नव्या मार्केटाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा। हे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांनी जातले। सध्या पयल्या टप्प्यात गेट 1 आनी 5चे काम सुरू केल्लें आसा। मजगतीं ह्या भागांतलीं दुकानां बंद दवरपाचो आदेश दिल्ल्याची माहिती न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायकान दिल्या। कॉन्ट्रॅक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाण हे काम पुराय जावपाक आनीक 12 दीस लागतले अशें कळटा अशें अध्यक्षान सांगिल्लें आसा। मजगतीं हे काम पुराय जाय मेरेन उजो पालोवपी दळाचो जवान लेगीत हांगासर नेमिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। हे काम पुराय जावपाक आनीक 12 दीस लागतले अशें अध्यक्षान सांगलां। मडगांवच्या नव्या मार्केटाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा आनी हे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांनी जातले। सध्या पयल्या टप्प्यात गेट 1 आनी 5चे काम सुरू केल्लें आसा। मजगतीं ह्या भागांतलीं दुकानां बंद दवरपाचो आदेश दिल्ल्याची माहिती न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायकान दिल्या।
मडगांव आणि फातोर्डा वाठारांत सायकली वयल्यान पाव विकपी पोदेरां कडल्यान दर दिसा 50 रुपया सोपो घेतात अशी कागाळ पोदेरांनी केल्ली आसा. सायकली वयल्यान पाव विकून चड पयशे मेळनात अशें तांचें म्हणणें. मात दर दिसा घेवपी ह्या चड सोप्याक लागून तांचेर आर्थीक दबाव येता असो दावो ह्या पोदेरांनी केला. तेन्ना पालिकेन हाचेर कारवाय करची अशी मागणी ह्या पोदेरांनी केला. पोदेर म्हटलो काय हो गोंयचो असो वेवसायीक जो पयलीं पासून आपलो सायकली वयल्यान धंदो करता आसतना आमकां गल्ली गल्लीन दिश्टी पडटा. मात्र ह्या पोदेरा कडल्यान आतां 50 रुपया सोपो घेवपाक लागिल्ल्यान ह्या पोदेरांनी हुस्को उक्तायल्लो आसा. मडगांव आनी फातोर्डा वाठारांत सायकली वयल्यान पाव विकपी ह्या पोदेरा कडल्यान दर दिसा 50 रुपया सोपो घेतात अशी कागाळ आनी खंत ह्या पोदेरांनी उक्तायल्ली आसा. सायकली वयल्यान पाव विकून चड पयशे मेळनात कसो बसो आमी धंदो करता अशें ह्या पोदेरांचें म्हणणें. मकर संक्रांती खातीर सध्या गंगा स्नान करपा खातीर लोक भोवसंख्येन पश्चिम बंगालाच्या ह्या गंगा सागराचेर जमा जालेले आसा. लाखांनी भक्त मकर संक्रांत जी मनोवपा खातीर तांच्यांनी ही गंगा स्नान करपा खातीर पश्चिम बंगालात गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या गंगा नदीत पावन डुबकी मारून ह्या भाविकांनी मकर संक्रांत सध्या मनयल्ली आसा. पश्चिम बंगालाच्या गंगा सागर हांगासर भोवसंख्येन हे भावीक मकर संक्रांत मनोवपा खातीर जमिल्ले आसा. मकर संक्रांती दिसा अशी डुबकी मारून स्नान केली जाल्यार पाप नाश जातात अशें तांचें म्हणणें आसा आनी पुण्याची प्राप्ती जाता अशी तांची श्रद्धा आसा. अशा तरेन मकर संक्रांत मनोवपा खातीर हे श्रद्धाळू पश्चिम बंगालात पावले. प्रयागराज हांगासर माघ मेल्याचें आयोजन व्हडा दबाज्यान केल्लें आसा. त्रिवेणी संगमाचेर ह्या त्रिवेणी घाटाचेर भोवसंख्येन व्हडली गर्दी पळोवपाक मेळटा. मात्र ह्याच दरम्यान एका श्रद्धालून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आवय तिचो फोटो घेवन तांच्यांनी तिका हे त्रिवेणी संगमाचे स्नान फोटवाचेर केले. अशा तरेची तांची जी श्रद्धा आशिल्ली ती तांच्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आवयचो फोटो घेवन ते थंय गेले आनी तांच्यांनी अशा तरेची सेवा ही बजायली. देशाची राजधानी दिल्ली हांगासर सध्या कडक थंडी पडिल्ली आसा आनी ह्याच दरम्यान 26 जानेवारी खातीर हे जवान जे आसा ह्या थंडेत कर्तव्य पथ हांगासर आपली तालीम परेडाची करता आसतना दिश्टी पडटा. एका वटेन दाट धुके, प्रदूषण आनी थंडेचो माराचो सामनो करीत हे जवान जे आसा ते सकाळ फुडें उठोन ही आपली तालीम करतात. ऐतिहासीक कर्तव्य पथ जाचेर हे सेना जे आसात ते आपली तालीम करता आसतना दिश्टी पडटा. 26 जानेवारी गणतंत्र दिवस मनोवपा खातीर जी परेड जातली त्या परेडेची तालीम सध्या दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर जोरदार चालू आसा. हांगासर हे जवान जे आसा, सैनीक जे आसात ते ही परेड आनी ताची तालीम करतात. पोंगल म्हटलो काय दक्षिण भारतात एक महत्वाचो सण मनयलो वता. खासा करून तामिळनाडू हांगासर हो पोंगल व्हडा दबाज्यान मनयतात. हो पोंगल जानेवारीच्या मदीं हो सण येता तेन्ना हे लोक जे आसात दक्षिण भारतांतले ते व्हडा दबाज्यान हो पोंगल मनयतात. जातूंत हे लोक दक्षिण भारतांतले सूर्यदेव आणि नवी जी धान्य येता, पिकावळ जी असतात ताची पुजा करून हो पोंगल मनयलो वतात. अशा तरेन रातचो उजो घालून तांच्यांनी ह्या पोंगलाची जी तेंची रिती रिवाज आसात ती मनायली आनी हे दृश्य आमकां
चेन्नय हांगासर कशा तरेन पोंगल मनयलो तें पळोवपाक मेळटा. जम्मू काश्मीरांतल्या बॉर्डरीचेर परतून एकदा पाकिस्तानाची हरकत, तांच्यांनी जे द्रोण धाडले ती एक हरकत, तांची नापाक हरकत परती पळोवपाक मेळ्ळी. श्रीनगरांतल्या जम्मू काश्मीरांतल्या बॉर्डरीचेर हांगासर पाकिस्तानाचे द्रोण परतून दिसपाक लागले. राजौरी जिल्ल्याच्या केरी सॅक्टराचेर हांगासर मंगळारच्या दिसा हे पाकिस्तानी ड्रोन त्या बॉर्डरीच्या भितून आयिल्ले दिश्टी पडले आनी ताका लागून सगळ्यांक सतर्कतेचो एक इशारो प्रशासनान दिलो. भारतीय सेनान रोखडेच हांगासर कारवाय केली आनी फायरिंग लेगीत केली. त्या उपरांत ह्या इलाक्यांनी, ह्या वाठारांनी हाय अलर्ट जारी केले. जम्मू काश्मीरांतल्या बॉर्डरींचेर सध्या सतर्कतेचो इशारो दिलेलो आसा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाणें IIT मद्रास हांगासर ते पावले आनी तांच्यांनी पोंगलाच्या ह्या पावन दिसाचेर तांच्यांनी ही पुजा केली. IIT मद्रास हांगासर ते पावले आनी त्याच बरोबर तांच्यांनी हो पोंगल मनयलो. ह्या पोंगल उत्सवात ते सामील जाले आनी थंयच्या थळाव्यां सयत तांच्यांनी हो पोंगल मनयलो. दक्षिण भारतांत पोंगल हो एकचार आनी कृशी परंपरान एक म्हत्वाचो असो सुवाळो जावन आसा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाणें IIT मद्रास हांगासर पावोन हो पोंगल मनयलो. तांचे थळावे जे कोण आसात तांच्या वांगडा मेळून तांच्यांनी हो पोंगल मनयलो. तामिळनाडूच्या थुथुकुडी हांगासर लेगीत पोंगल व्हडा दबाज्यान मनयतात. ताची तयारी हांगासर कशा तरेन केल्ली ती पळोवपाक मेळ्ळी. मात्र थुथुकुडी हांगासर जे नुस्तेकार भाव आसात तांच्यांनी ह्या वेळार दर्यांत वचप बंद केले आनी तांच्यांनी एक दीस ह्यो बोटी ज्यो आसा त्यो बंद दवरल्यो, कारण की पोंगल उत्सव तो तांचो आसा तांकां समर्पीत म्हणून तांच्यांनी दर्यांत वचप एक दीस टाळ्ळे आनी तांच्यांनी बोटी ज्यो आसा त्यो आपल्यो एक दीस ह्या किनाऱ्याचेरूच दवरल्यो. पोंगल एक महत्वपूर्ण आनी सांस्कृतीक सण आशिल्ल्या कारणान पारंपारीक उत्सव जे दक्षिण भारतांत मनयतात त्या निमतान थुथुकुडीच्या नुस्तेकारांनी आपल्यो बोटी ज्यो आसात त्यो दर्यांत घालूंक ना आनी एक दीस तांच्यांनी पोंगला खातीर ह्यो बोटी किनाऱ्याचेरूच दवरल्यो. दार्जिलिंग हांगासर आतां व्हडा प्रमाणांत झेल पडपाक सुरू जालेलो आसा आनी त्याच बरोबर ढक्की कांचनगंगा हांगासर मनमोहक सद्या हे दृश्य पळोवपाक मेळटा. ताका लागून पर्यटकांची संख्या जी आसा ती हांगासर वाडत आसा. कांचनगंगा आनी थंयची जी घाटी आसात ते दोंगर जे आसात थंय ज्या प्रमाणे झेल पडला ताका लागून हे पर्यटकांक आकर्शीत करपा सारको मनमोहक देखावो सद्या हांगासर तयार जालेलो आसा. जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगर हांगासर कडाक्याची थंडी पडपाक सुरू जाल्ली आसा. तापमानान सामके घसरण जाल्ली आसा. श्रीनगर हांगासर सामकें थंड वातावरण पसरिल्लें आसा. IMDच्या अनुसार श्रीनगर सिटीत तापमान जे आसा ते 3 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्लेलें आसा, जे सामकें सकयल आनी उणें जाल्लें. ताका लागून श्रीनगर हांगासर कितली कडाक्याची थंडी आसा हाचो अनुमान सद्या लावपाक शकता. अशा तरेन पर्यटकांची सद्या पावलां लेगीत थंय वळपाक लागिल्ली आसा. मात्र तापमान जो आसा तो सामको घसरिल्ल्यान 3 डिग्री सेल्सियसाचेर पाविल्लो आसा.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी.